सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देवाची तुमकां करपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता कार्लूस आनी फिलू मोंतेरो. देवाक दिनवासून तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासूया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता नेला फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात लॅरिसन आनी मेगन डिकुना. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची 400 वर्सांची समरमणी जावपाक वेता हे उठ्ठावणेचेर आनी ह्या आख्या वर्साचेर आनी आमचे सगळे तयारेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. ह्या गोराब्यां पासत करीत भाशेन मागुया. नाकेली आंजेलो पेरेरा, देवसुआ ग्रान वेरिसिमो फेर्नांडीस, दाबोली लिबरेता पेरेरा, एलेगांजा एलिक फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली जासिंतो गॉयस, बिहाइंड NSD रेनेलो कार्वालो, रेजिना मुंदी रिचर्ड स्वामी, आल्तो चिकाली आग्नेलो फेर्नांडीस. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरया रेनेटा ब्रागांजा आमचे कॅटिकिस्ट आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत किरीत भाशेन आमचे गोंयचे पासत जी उचांबड आयज चालू करपाची एक षडयंत्र चल्ललें आसा तें कुशीन उडोवन शांती आमच्या गोंयांत आसूं. तशेंच इज्रायल आनी इरान हांचे मदें झूज पेटलां हें झूज बंद जावंक आनी संवसाराची शांती आसूंक आमी देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जोनस प्रवाद्याक सुरवेस्पो देव निनेवे शारांत पाठयता आनी तांकां शिटकावणी दिता आपलें जिवीत बदलूंक. जोनस ह्या प्रवाद्याची किरीत भाशेन उतरां हो लोक आयकता आपलें जिवीत बदलता आनी धमकावणी जी देव आपले पोरचेक दिता. निनेवे शारांत किरीत भाशेन लोक आपलें जिवीत बदलता आनी देव तांकां सोंशा दिवपाचें आपलीं उतरां फाटीं घेता. जिवितान जायतो हुस्को आमकां, जायत्यो दास्ती आमकां, जायतीं पातकां आमी करता. देव आमचे सवें काकुतीवोन आमी किरीत भाशेन ह्या काकुतीवोन देवा सवें ओदीक आनी ओदीक आमचे सवें मोवाड जाता तेन्ना आमी दुसऱ्या समें समाजान दोयाड मोवाड जावंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. रातुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाडायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजी काकलुतीन सर्व आमची पातकां बगूस
आनी जें आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. बागेवन पावलून गालेस्कारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणानो, आदीं जुदेवाच्या शास्त्रां पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाच करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक सावरना तितली उर्बेन हांव बोल्लोलों आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतान जाणें म्हाका विंचून काडला आनी आपली कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशां मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें पोरगोडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. तेच वेळार कोणाचीच बूद मागी नासतना म्हजे आदीं 2 दूत जालोल्यांक मेळूंक जेरुसल्याक वचो नासतना अरेबियाक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुसल्याक गेलो आनी ताचे सरशी 15 दीस रावलो. सोम्याच्या भावा जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच 2 दूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांव फोट मारूंक ना म्हूण देवा उजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुडेयांत आसलोल्या क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकलोलें तें इतलेंच. आदीं आमकां दुमाळो दितालो तो मनीस जे भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच भावार्थ आतां परगट्टा. आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटाली. देवाचें उतर हें जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या म्हजी पावलां पडूं दी. सांद्यान सादो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुबां अजापाची. तांचे खातीर तुका दिन वाचता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्ती आकारतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडटालोय तेन्ना म्हजी तुका पूर्णपणी ओळख आसली. म्हजे प्रकृतीच्या कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. उद्गार. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगलीं सुभागी. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सुबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सोन्या. जेसू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपी जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्याच वस्तू वो एकूच गरजेच्यो. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मुगार बाबा भयणीनो, संवसारान जियेता आसतना आमकां जायत्यो धास्ती, जायते हुस्के, आयज हें करूंक जाय, फाल्यां हें करूंक जाय, परवां हें करूंक जाय, ह्या दिसांनी हुस्के म्हाकाय पडल्यात. आनी आमकां आमची तयारी करता आसतना आमी हुस्क्यान भरलेलीं आसता. आमचे मदें जायते आमची बाबा भयणां हुस्क्यान भरल्यात. कितें करचें? परतून परतून येवन तीं आमकां जायते फावटी बेजार करतात. फादर, ती करिनात, वो आयकना, तो करना. ते भाशेन मार्ता आनी मारिया ह्या आमची जेसूची इश्टिणी आसल्यो. मार्ताक धास्ती, सगळें करूंक हारपीत जाताली. बरे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक, कोणूय तर आयलो तांचो सोनिमान करूंक ती तयार आसली. जेवण बरें बरें रांदतालें. आमचे मदें जायते तसल्यो आमच्यो भयणो आसात. कोणूय तर येता म्हूण सांगत, वा आमी तांगेर भेट करूंक येता म्हूण सांगत, बरे तरेन जेवण करतलें. आपल्या जल्माचो दीस आसा, वो सायबीण पोत्यान येता तेन्ना तयारी मिसाचे भेटेक येवची न्हय, तयारी जेवण करपाची. आमकां असलो हुस्को आसता जायते फावटी. आनी मार्ताक फुडेक तसलोच हुस्को आसलो. सोमी म्हज्या घरांत येता, जायत्या दिसांनी तो येता. ताका बरें जेवण हांव करतलें, बऱ्यो सोनिमान येवकार ताका हांव दितलीं. आनी सगळींच आरपी ती जाताली. हेका लागून मारिया आपल्याक हात बोट घालूंक आदार दिना म्हूण सगळीं चावली. आनी चावून सोम्याक तिणें एके भाशेन वचून कंप्लेन केलें. आनी ताका म्हणलें, सायबा, तुका दिसना कितल्या वस्तूंनी हांव सायबा गूल जाल्लें आसा. तुका जेवण करूंक जाय, हांगासर सगळें साफ करून दवरूंक जाय, आनी मारिया येवन तुज्या फुड्यान बसल्या. म्हाका आदार करचे सुवातेर ती सुसेगाद तुज्या फुड्यान येवन तुजीं उतरां आयकता. आनी जेसू तिका ही उतरां म्हणटा, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. भाव भयणीनो, जिवितान आमकां जायत्यो वस्तू करता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण जायते फावटी आमी विसरता. घडीक देवाक नाका ती वस्त आमच्या जिवितान घडलेली. घडीक देवाक नाका आमी बरे तरेन तितली मांडावळ केलेली. आमी आमचे वी डू वॉट एवर इज बेस्ट ऑन आवर सायड अँड गॉड वील डू द रेस्ट अशें आमी म्हणूंक गरजेचें. जायते फावटी भाव भयणो, भाग्योन पावलो कोलेस्कारांक बरोवन म्हणटा, वॉट एवर यू डू इन वर्ड एंड डू इट डीड, डू इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. जायते फावटी आमी घडीक देवाच्या नांवान करूंक सोदिना. आमचें व्हडपण, आमकां मान मेळटलो, आमचें नांव गाजतलें, आमी केलां अशें आमकां दिसता. पूण तातूंत तर देवाचो हात ना, सगळेंच निर्फळ. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमकां तो उगडास येता जेन्ना आब्रामाच्या फुड्यान ते तेग विद्वान आयले. आनी बाबा भयणीनो, आब्राम नको जालो हे विद्वान कित्याक आयले ते, पूण तांचो ताणें बरे तरेन येवकार केलो. ताचे लागीं कांय नासलें खरें जाल्यार पर्यंत तांचो सोनिमान करूंक फाटीं उरलो ना. हाका लागून हे तेगूय विद्वानी ताका जाणटे पिरायेर बाबा भयणीनो खिरीत भाशेन भुरग्याचें देणें फावो केलें.
तरेकवार देव आमचे सवें उलयता. तरेकवार वस्तू वरवीं आमी दास्ती काडटा तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसता. तरेकवार वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात तेन्ना देव ह्या घडण्या वरवीं आमचे लागीं उलयता. तरेकवार वस्तू जातात तेन्ना देवाचेर पातयेवंक देव उलो मारता. सगळे आमच्या जिवितांत घडटा ती वस्तू देवाचेर आमी पातयेवया. देवाक आमी किरीत भाशेन दिनवासुया. जायतें बरेंपण देव आमचें सवें करता. जायती शिकवण आमकां देव दिता. घडयेक वायटूय येता तेन्ना, घडयेक आमचेर आव्हान येता तेन्ना, घडयेक आमच्या जिवितांत प्रश्न येता तेन्ना, घडयेक आमच्या जिवितांत खुशालकाय येता तेन्ना, दुखूय येता तेन्ना, ह्या संकश्टांनी सगळ्या वाटांनी देव आमच्या सांगाताक आसा. देखून ताका आमी दिनवासुया आनी अदीक आनी अदीक बऱ्यो वस्तू आसा त्यो आमी वेंचून काडया. एकूच वस्त गरजेची अशें जेजू म्हणटा. मारीन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागशिल्लो तो काण घेवचो ना. आमकांय हेंच देणें आनी बाग फावो जावंक ह्या दिसाच्या बलिदानान 2 दिसाक मागून घेवया. भाव भयणीनो, आयज इंटेन्शन वाचता आसतना एक चूक जाल्या. फाल्यांचें इंतेसांव आयज वाचून काडलें. आयचें इंतेसांव देवाक दिनवासून भेटयता. आग्नेलो कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ताचे पासत आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया बेनादिता गोम्स हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. नाफिया लुकस रेनेटा ब्रागांजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तांचेय पासत मागुया. गायक घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या पाडाखाली मोहिमेन आमच्या राखी पवित्र सुविचार सर्वेस्परा तुवें सापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजी सेवेक ही सोडवणीची पवित्र समोरून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काडयान सोताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळे रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय उंचोशी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचादी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूस ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडी तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartatso good porgo tuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती पळोवंक उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाक सिमांव आमच्या आदारी गवंड्याक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरोवंस धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून आनी सोर कारीत कामानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना दोर दिसाक उस्क्या मेकळे आमी जिवंक देव आमच्या आदाराक आसा म्हूण आमी समजूंक आनी हेंच देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक जेजून आमकां प्रार्थनांतल्यान शिकयलां कोतकोत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगलीं बरोबर हात जोडून म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शास्त्रांच्या आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका श्री कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमच्या कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमच्या कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी दिली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका आमेन प्रार्थुया सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फोडादीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेसू घेवन जेसू सारकी आमी जावंक पावूं
असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां बुधवार फाल्यां सांजे पवित्र संस्काराची बोजूण जातली. भावा भयणीनो, हे बोजूणेक तुमी हाजीर जावचें म्हूण आमी मागता, कित्याक जायते फावटी आमी दुसरो वाडो करता, सॅक्टर करता म्हूण सोडून दिता. फाल्यांच्या दिसा उदीक आमची सोमोरमणी आसा 400 वर्सांची क्वाड्री सेंटिनियल सेलेब्रेशन. हाचे खातीर खेरीत भाशेन आमी मागतना आमचें गोंय ह्या दिसांनी जायते प्रश्न उप्रासल्यात, ताचे खातीर आमी ह्या पवित्र वरान मागुया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यून फ्रांसीस सेवेराच्या आपोण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुस्साची नदर तिराव, ताचें मन बदलप, संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो अदिरादीक परगोटना जालो. ताच्या रेलिकेचे दबाशीक दाखोवणे तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुस्साच्या बळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडाक आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कोर. आमेन. काय ठेवया E6 पेज नंबर 80. E6. Sorbonne